पूण सर्वसाधारण लोक कितें म्हणटा की बनामी ट्रक जे आसात ते रजिस्टर करचे ना, कारण तांचे ते भायर सरतले, कोणाचो ट्रक कोणे खंयच्या पयशांनी घेतलो, कोण ब्लॅक करता हे सगळें भायर सरतलें म्हणून बनामी ट्रक आसा ते लोक रजिस्टर करचे ना। म्हणून हातूंत अर्थ कितें जालो, चडशे लोकांचे चडशे ट्रक आसा ते बनामी। दुसरी गजाल, हे बनामी ट्रक इतलेंच न्हय तर ते चोरयां खुबसो व्यापार करतात। चोरयां बीन कशें करता म्हणजे हुबळीच्यान हांगा मीन येता, वो एका बिना खणींतल्यान दुसरे कडेन वता, वाटेर ते मीन चोरतात ट्रकांतल्यान, वो खंय सांठोवन दवरला, डंप दवरल्या थंयच्यान चोरतात। आनी गेल्ले 6-7 वर्सांनी आमचो आतांचो जो मुख्यमंत्री पयलीं ऑपोजिशन लिडर आसतना ताणें पॉयंट आवट केल्लें असेंब्लींत की 400 नवे ट्रेडर्स आयले म्हणून गोंयांत। 400 नवे ट्रेडर्सां आमी परमिशन दिलां, सरकारान परमिशन दिलां। कितें ट्रेडींग करतात ते? आज मेरेन मायनींग कंपन्यांनी मीन काडले आनी एक्सपोर्ट केले। खंय ट्रेडींग आयले भितर? हे कितें ट्रेडींग करतात? तर ते इधर का माल उधर करतात अशें लोकांची समजूत आसा। हांगचे चोरले ताका विकले, थंयचे चोरले हाका विकले, असले धंदे करताले म्हणून। आनी हे बनामी ट्रक जे आसात ते सगळे असले चोरयेच्या धंद्यान घुसपल्यात अशें म्हणटात। थोडे कडेन अशें म्हणटात की 5-6 वर्सां पयलीं जाचे कडेन एक ट्रक आशिल्लो ताजे कडेन आज 15 ट्रक जाल्या म्हणून। आनी हे सगळे चोरयेच्या धंद्यात ते घुसपून आसात म्हणून ते रजिस्टर करनात। जे रजिस्टर करनात तांकां फुडाराक जेन्ना मिनां परतून सुरू जातली तातूंत मिनाच्या धंद्यांत हात घालपाक दिवपाक जायना, मीन हांगच्यान थंय व्हरपाक दिवपाक जायना। आनी तशें केलें जर जायत हे बनामी ट्रक आपोआप बेकार जातले। ते ट्रक बेकार जातकर खुबसो चोरयेचो धंदोय उणो जातलो। चोरयेचो धंदो उणो जातकर समाजात जी व्यसनां पातळटात ती बी बंद जातली अशी हांव म्हणना, पूण उणी जातली। कुडचड्यार सांवड्डे वटेन भोंवडी काडल्यार आनी तुमी अशें लोकां कडेन उलयल्यार तुमकां दिसतलें की थंय खुबशे तरणाटे अशे मीन चोरपांत गुल्ल आसता सदां। तांचो धंदोच तो जाला। बरें शिकचे, नोकरी करची, वयर सरचें, वो आपलो धंदो बिंदो सुरू करचो तसलें कांय ना। फक्त मीन चोरून ताजेर पयशे करपाचे। आनी मीन चोरलो म्हणटकर काळे पयशे येतले। ते काळे पयशे कितें करतले? थंय खंय मांडवीचे काजिनो तांकां मोटारी धाडटात सांजचे आनी ते खंय जुगार खेळपाक येतात आनी जुगार खेळून जातकर ते काजिनो पळय आसा न्ही तांकां परतून व्हरून पावयता अशे लोकल लोक थंयचे थळावे लोक सांगतात। म्हणटकर हे चोरीच्या धंद्याक लागून, चोरीच्या मिनाच्या धंद्याक लागून खुबशीं व्यसनां पातळटात आनी ती बी व्यसनां कमी जातली। म्हणून सरकारान जे ट्रक रजिस्टर करनात पळय न्ही तांकां फुडाराक मीन हाडपा व्हरपाचो धंदो करपा पासून बंद करपाक जाय। आनीक तितल्यान सरकारी लोकांचो वो राजकारण्यांचोय बी जो भ्रश्टाचार चलता तोय बी उणो जातलो। तो सामको काबार जातलो अशें म्हणनात, पूण खात्रीन तो उणो जातलो। हो जाला आमचो दुसरो विशय। गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे। आमचो तिसरो विशय आसा राजकारणांत चडशे लोक कित्याक भितर सरतात? फास्ट बिझनेस करून पयशे मेळपा जाय म्हणून भितर सरतात असो जनरली लोकांचो, सर्वसाधारणपणान लोकांचो समज आसता। राजकारणांत भितर सरून खंयचें तरी पद मेळोवपाक, खंय तरी वेंचून येवपाक, सरपंच मागीर नाल्यार पंच नाल्यार MLA म्हणून खूब पयसो खर्च करचो पडटा। तो पयसो खर्च करतकर मागीर तो परतून काडपा नाका तातूंतल्यान, ताजे की फायदो करपा नाका म्हणून ते राजकारणान जे पद येता ते पद वापरून ते पयशे करतात। पूण जायते फावटी तांकां त्रासय जाता। ते पयसो करता आसतना पोलीस तांकां धरता। पळयात हो व्हिडिओ। Complainant Rahul Deshpande, practicing architect and RCC consultant, came to the ACB with his complaint of demand by Secretary and Sarpanch of VP Ukasaim Punala. Amount quoted was apparently 30,000 per punch, 7 members, that is 2,10,000, and 20,000 for the secretary. This was for the purpose of passing on plan of some project which he was undertaking on behalf of a party from Mumbai. आज मागीर आमी सकाळी अँटी करप्शन ब्रांचान गेले सकाळी
आणि तुमकां सांगता इट वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स इन द सेन्स टू सी द एफिशियन्सी एंड द स्विफ्टनेस इन वीच दी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट एक्टेड. राहुल देशपांडे आर्किटेक्टाक सरपंचान सेक्रेटरीन सांगले तुका लायसन्स जाय मरे तुजो बंगलो बांदपाक प्रोजेक्ट बांदपाक जाल्यार आमकां 2,35,000 काय 35,000 कितले तरी दिवचे पडटले. आनीक इतले कित्याक तर आमकां प्रत्येक पंचाक 30,000 रुपये दिवपाक जाय आनी हे सेक्रेटरीक 20-25,000 दिवपाक जाय. म्हणटकर ही पोलिसांनी सांगिल्ली गजाल. तांणी ते पयशे घेतले. राहुल देशपांडेन कितें केलें आपल्या लोकांक सांगलें तांचे कडेन उलयता आसतना तुमी रिकॉर्ड करात आनी मागीर तांणी पोलिसां कडेन कंप्लेन केली आनी पोलिसांनी ते जाळे पसरून तांकां सरपंचाक आनी त्या सेक्रेटरीक त्या पयशां सयत धरले. म्हणजे पयसो दिलो आनी ताजे पयसो बिसो ते तांची एक पद्दत आसता पयसो बार्क करता ते. म्हणटकर मागीर तांणी सरपंचान सेक्रेटरीन जो कोण पयसो खाता तांच्यांनी बाबा हे भ्रष्टाचाराचे पयशे न्ही हे दुसरे कडले आयिल्ले पयशे अशें म्हणपाक तांकां मेळना. आतां हातून थोड्यो गजाली तुमी ध्यानांत घेवंक जाय. पयली गजाल म्हणजे हातून सोशलिजम कसो आसा सगळ्यांक समान वागणूक. फक्त सरपंच पयशे खायना तो बाकीच्यांकूय वाडटा 30,000 प्रत्येकाक. बरें तो आपल्याक चड आनी सरपंच बाकीच्या पंचांक कमी दिना सगल्यांक सारकें म्हणजे आपल्याकय तांकां सगल्यांक सारकें सगल्यांक 30,000 हें कित्याक आपणे चड घेतले तांकां कमी दिले जाल्यार फाल्यां ताका ते नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडून भायर मारतले. म्हणून आपले कदेली सांबाळटा आनी येणावळी सांबाळटा सारकें म्हणजे एक सिस्टम आसता डिसिप्लीन आसता तातूंत भितर चोरो गावी वसूल होता है म्हणना तातल्यांतली ही गजाल. आनीक एक गजाल आमच्या समाजांत कितें आसा वो मालक वयर नोकर सकयल मोटारीचो मालक वयर ड्रायव्हर सकयल ऑफिसर वयर क्लार्क सकयल अशें एक पिरामीड जो आसता एक ट्रायंगल शें आसता. वयर सकयल लोक आसतात जे ते पगार पयशांनी ते चड जोडटात आनी तांकां अधिकारी चड आसता. हांगा कितें आसा सेक्रेटरी हो सरकारी नोकर पूण सरपंच पंच हे लोकांनी वेंचून काडिल्ले आसता म्हणटा ते वयर लोकांनी वेंचून काडिल्ले आसता ते वयर वा इक्वल पूण सरकारी नोकर वयर आनी ते सकयल अशांतली गजाल नासता. तो सरकारी नोकर पळय आसा न्ही तो तांचे परस चड मागचो ना. हो सेक्रेटरी कितें म्हणटा तुमी 30,000 घेता मरे आपल्याक 20,000 पुरो म्हणून सेक्रेटरी केन्ना 40,000 मागचो ना. कारण 40,000 मागल्यार ते सेक्रेटरीचे आड कागाळ करून ताका रोखडोच बदलतले. म्हणटकर हांगा कशें सिस्टमॅटीक चलता तें पळयात. आतां एक गजाल कितें पोलिसांनी एकदम बरी ताबडतोब सामकें ताकतिकेन एक्शन घेतलें अशें म्हणून राहुल देशपांडे सांगता. हांगा 2 प्रश्न आसात. राहुल देशपांडेक लोक वळखतात आनी लोकांक राहुल देशपांडे वळखता आनीक पोलिसांक चड करून राहुल देशपांडे हो कोण तो खबर आसा. फक्त आर्किटेक्टूच न्हय तर एक लोकांक वळखता असो मनीस आनी लोक जाका वळखता असो मनीस अशें म्हणून पोलीस ताका वळखत जातले म्हणून पोलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेतले कारवाय केली अशें म्हणूं येता. आतां सादारण जो कोणी मनीस आसा तो जर गेलो पोलिसा म्हऱ्यान सांगलें बाबा हो सरपंच म्हजे कडेन 2,000 रुपया मागताय सर्टिफिकेट दिवपाक अशें म्हणून पोलीस इतलेच बेगीन इतलेच ताकतिकेन कारवाय करतले आशिल्ले हाजें उत्तर फक्त पोलिसां कडेनच आसा. आनी पोलिसांनी जर ताबडतोब कारवाय केल्ल्यो जाल्यार सर्वसाधारणपणान लोक पोलिसांक दुशण दितात न्ही की पोलीस कांयच काम करना उरफाटें कोणी चोरतो जाल्यार पोलिसांचो तातूंत हात आसता म्हणून हे सर्वसाधारणपणान लोक अशें समजतात ते तशें समजुचे नाशिल्ले. म्हणून पोलिसांनी हाजेर विचार करचो. आनीक एक गजाल अशी आसा की राहुल देशपांडेन एकदम बरी गजाल केली कंप्लेन केली कागाळ केली आनी भ्रश्टाचार जावंक दिलो ना. ताजे भशेन कितले आर्किटेक्ट कितले बिल्डर कितले व्यापारी वा कितले PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर कागाळ करतले. तांणी जर सगळ्या लोकांनी जर अशे कागाळी केल्ल्यो आनी पोलिसांक सांगिल्लें हाका धरात रे हो भ्रश्टाचार करता म्हजे कडेन पयशे मागता म्हणून आनी पोलिसांनी जर जाळे पसरून तांकां पकडिल्ले जाल्यार भ्रश्टाचार आज खूब उणो जावपाचो. हातूंतल्यान धडो कितें मेळटा आमकां की लोकांनी बी बाबा एक हातभार लावपाक जाय पालव दिवपाक जाय सरकाराक भ्रश्टाचार उणो करपाक. सरकारान तुमच्या हातान गरी दिली
आनी सांगलें नुस्तें पकडा रे म्हणून. आनी तुमी सुशेगाद थंय न्हंयचे देगेर बसून रावले नुस्तें पकडनात अशी गरीब बाणयेर घेवन म्हणून नुस्तें येता, नुस्तें येवचें ना. तशेंच सरकार पुलीस दवरतलो, कायदे करतलो, सगळें करतलो भ्रश्टाचार उणो जावचो म्हणून, पूण लोक कांय मदत करचे ना भ्रश्टाचार उणो जावपाक. फक्त दुशण दीत रावतले की खूब भ्रश्टाचार चल्ला, सरकार पयशे खाता, पयशे दिले शिवाय कामां जायना. पूण तुमी कितें करतात? तुमी कांयच करनात. तुमी फक्त तासमपट्टी करता बसून, और सांगेन चार गोश्टी युक्तीच्या म्हणून वॉल्तेरार बसून सरकारान अशें करपाचें न्हय रे तें, तशें करपाचें न्हय रे, असल्यो गजाली उलयतात. म्हणटच तुमी बी जर हातभार लायत, तुमी बी जर मातशें फुडें सरून आपल्याच्यान जाता तें करत जाल्यार सगळ्याच्याच पालवान भ्रश्टाचार कमी जावं येता. PWD खूब भ्रश्टाचार चल्ला, आज न्ही काल न्ही पयलीं बसून चल्ला. कोणी मिनिस्टर येवं, कोणी मिनिस्टर वचूं. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटात ना तागेले ते 15-20% दिवंकच जाय, आमी एस्टिमेट वाडयता म्हणून. अरे 15-20% दिवपाकच कित्याक जाय? तुमचें व्हडलें एसोसिएशन आसता, तुमचो संघ आसता, संघटना आसता, तांणी सगळ्यांनी कंप्लेन करपा नजो. अशें आयकूं येता की BJP सरकार पयले फावटी जेन्ना पावरार आयिल्ले तेन्ना एकलो मंत्री असोच बिल्डराक पिट्टालो, खूब पयशे खातालो. बिल्डरांक खंय कमी पयशे खाले म्हणून कांय प्रॉब्लेम ना, खूब पयशे मागतकर प्रॉब्लेम जाता. ते सगळ्यांनी एक कडेन जावन मागीर मुख्यमंत्र्या कडेन ते गेले आनी मागीर ते बिल्डराच्या आड मंत्र्याच्या आड कागाळ केली. म्हणून त्या मंत्र्याचे खातें मुख्यमंत्र्यान बदलले आनी ते खातें बदलले म्हणून त्या मंत्र्यान मागीर तो इतले मदीं खूब पावरफूल जाल्लो, खूब पयशे ताणें एकठांय केल्ले. ताणें बाकीच्या मंत्र्यांक पयशे दिवन तें सरकार वडयलें. ही गजाल तुमकां याद आसतली, खूब वर्सां जालीं ताका. पुणून असल्यो गजाली भ्रश्टाचारान घडटात. पुणून लोकांनी एक कडेन येवन काम केले शिवाय भ्रश्टाचार उणो जायना. फक्त भ्रश्टाचार करात. आनी मुख्यमंत्री पर्रीकारान जें म्हणलां झिरो टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन ही बरी गजाल आसा. पुणून लोकांनी बी जर ताका मदत करीत जाल्यार भ्रश्टाचार बेगीन उणो जातलो, बेगीन काबार जातलो. नाल्यार भ्रश्टाचार काबार जावचो ना. कितलेय कायदे तुमी करात आनी कितलेय बोबो मारात, कितलीय तासमपट्टी करा, कितलीय आर्टिकलां बरयात, टीव्हीचेर कितलोय प्रोग्राम करात, कांयच जावपाचें ना. भ्रश्टाचार वाडत रावतलो. आनीक एक निमाणी गजाल म्हणजे हो एक सरपंच पुलिसांनी धरलो. हाजो अर्थ असो की ताणेंच भ्रश्टाचार केला वो आजच भ्रश्टाचार केला अशांतली गजाल न्हय. हो भ्रश्टाचार पयलीं बसून चालू आसा. तुमकां खबर आसतलें भारतांत चड करून खंयच इतलें कॉम्पिटिशन जायना पंच म्हणून निवडून येवपाक और सरपंच म्हणून निवडून येवपाक. खुबशे कडेन लोकच नासतात थंय हे फॉर्म भरपाक. गोंयांत खूब कॉम्पिटिशन जाता. गोंयांत जमीन ल्हान आनी चड लोक घरां बांदपाक सोदता म्हणून सरपंचांक चड पावर येता आनी त्या पावरांतल्यान तांकां पयसो करपाक मेळटा. देखून हे पयलींच्यान चालू आसा, आतां चालू जावना. ते सरकार कमी करपाचो प्रयत्न करता. लोकांनी बी जर ताका हातभार लायत जाल्यार हे कमी जातलें आनी घडये एकारले आनी कांय काळान नाही बी जायत. हो जालो आमचो तिसरो आनी निमाणो विशय. आयचो आमचो प्रोग्राम हांगाच सोंपता. देव बरें करूं. पळयत रावात जायत जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे, हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज, दगदगून जाऊ दी जागे, जायात जागे